जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. असलो बरवसो तुमकां निराशी करिना, कित्याक आपलें देणें म्हूण आमकां दिल्ल्या पवित्रात्म्या मुखांत्र देवान आपलो मोग आमच्या काळजांनी धराळ वतला. रोमाकारां बरयल्लें पत्र 5 वस्वर 5 वळ. सो सांडला भावार दंडळला पातीनी सुकल्या म्हाका निरास जाला दुखेस्त जाला जीवन हे रितें जाला. तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन मोजा हात तूं धर सांबाळवर पावय तूं घराक तुज्या.
पाडला सर्वांनी सांडला आदर म्हाका ना जाला अनाथ जाला पिडेस्त जाला जिणयेंत हांव सलवला सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन मोज्या हात तूं धर सांबाळून व्हर पावय तूं घराक तुज्या सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळून व्हर पावय तूं घराक तुज्या काळोख भरला विश्वास बिगडला धैर्य सोकला म्हाका अस्कत जाला असाध्य जाला जियेवंक नाका म्हाका काळोख भरला विश्वास बिगडला धैर्य सुकला म्हाका अस्कत जाला असाध्य जाला जियेवंक नाका म्हाका सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन मोज्या हात तूं धर सांबाळून व्हर पावय तूं घराक तुज्या सोम्या तूं पाव म्हाका तूं पाव सलवला जिणयेन म्हज्या हात तूं धर सांबाळून व्हर पावय तूं घराक तुज्या सदैव जावं श्रेष्ठ अधिपती तो रायांचो राय आनी धन्यांचो धनी तो एकलो मात्र अमर आनी तो अगम उजवाडान जियेता खंयच्याय मनशान ताका देखूंक ना आनी कोणूच ताका देखूंकी सखना ताका जावं मान आनी सस्नाची राजवटकी आमेन. तिमोथीक बरयल्लें पयलें पत्र 6 वस्वर 15 आनी 16 वोळ.
संतोषान वरत्या दळबारा देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. ओढा संतोषान वरत्या दळबारान देवा बापाक स्तुती करून गावया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मोगामय पासान कर्या भावार्थान जेजू सोम्या कोगळी कुसान कर्या महिमा. मोगामाई पसान खऱ्या भावार्थान जेजू सौम्याक कोगडीक उसान करया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रत्म्याक हरसून आमी दिवया महिमा. मधुर संगीतान रंगीत गायनान पवित्रत्म्याक हरसून आमी दिवया महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. देवा बापाक महिमा, जेजू सौम्याक महिमा, पवित्रत्म्याक महिमा, त्रिएक देवाक महिमा. सरस्पच्या सहसेवकानो, रातच्या फारार सरस्पच्या घरांत सेवा करतल्यानो, येया सरस्पची स्तुती करा. कीर्तन 134 पहिली ओळ. येया स्तुती करा, येया गायन करा, येया नामान करा, येया प्रणाम करा. सकळ आमी हसिया, सर्व मेळून वर्णिया, धन्या देवाक ताच्या नावाक गीत आमी गावया. होसाना 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 देवा बापा. Hosanna, 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 Deva
मोगान येया बऱ्या मोनान येया येया समेस्त येया हलक्या पोनान येया सकड आमी हसया सर्व मेळून वर्णिया जेजू सोम्याक सडबंदाराक आमी देवया Hosanna, 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 Jesu Raya. Hosanna, 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 Jesu Raya. तुम्ही येया नितळ जावून येया येया धावून येया दुर्पा सोडूंक येया तुम्ही येया नितळ जावून येया येया धावून येया कृपा जोडूंक येया सकड आमी हसया सर्व मेळून वर्णिया पवित्रात्म्याक कृपेवंताक प्रणाम करुया सकड आमी हसया सर्व मेळून वर्णिया पवित्रात्म्याक कृपेवंताक प्रणाम करुया Hosanna, 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 पवित्रात्म्या 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 पूण हांव देवाक उलो मारतलों आनी सरस्पोर म्हाका निवारतलो संजेर सकाळीं दनपारां हांव रुधान करतां आनी सुस्कारतां आनी तो म्हजो ताळो आयकतलो किर्तन 55, 16 आनी 17 वोळ जिणयेच्या पैणार हांव कश्टांत पडताना हरी एका कामांनी सलवणी येताना निरास बघून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुजे बागर सोम्या कोणूच म्हाका ना तुजे बागर सोम्या कोणूच म्हाका ना जिणयेच्या पैणार हांव कश्टांत पडताना हरी एका कामांनी सलवणी येताना निरास बघून धैर्य सांडून हांव जियेताना तुजे बगर सुम्या कोणूच म्हाका ना तुजे बगर सुम्या कोणूच म्हाका ना जीवित मोजे सोम्या जीवित मोजे तुका
हांव सर्वस्व मोजे जीवित मुझे सोम्या जीवित मुझे तुका दिता हांव सर्वस्व मुझे फातकांत पडून हांव कंतिश्ट जाताना वायटांत संपडून हांव बेजार पावताना बरवो सांडून एकसुरो आसून हांव जियेताना तुंच म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना तुंच म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना पदकांत पडून हांव कंतिश्ट जाताना वायटांत सांपडून हांव बेजारी पावताना बरवसो सांडून एक सुरो आसून हांव जियेताना तुंच म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना तुंच म्हाका सोम्या आदार दुसरो ना जीवित मोजे सोम्या जीवित मोजे तुका दिता हांव सर्वस्व मोजे जीवित मुझे सोम्या जीवित मुझे तुका दिता हांव सर्वस्व मुझे अस्कत जावन हांव नित्राणी जाताना पिडेंत पडून हांव वळवळून आसताना सकडांनी सांडून अनाथ जावन हांव जियेताना तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना अस्कत जावन हांव नित्राणी जाताना पिडेंत पडून हांव वळवळून आसताना सकडांनी सांडून अनाथ जावन हांव जियेताना तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना तुंच म्हजो आसरो आनी कोणूच दुसरो ना जीवित मोजे सोम्या जीवित मोजे तुका दिता हांव सर्वस्व मोजे जीवित मुझे सोम्या जीवित मुझे तुका दिता हांव सर्वस्व मुझे पवित्र
पवित्र पवित्र सर पदवेदार सरस्पो देव जो आसलो जो आसा जो येवचो आसा. उगडापणाचो बूक 4 स्वर 8 ओळ. जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वयर जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयल्लो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो.
रोमागरांक बरयल्लें पत्र 8वो अध्याय 11वी वळ. राज सर्गींचे देवा बापाचे परजळीत ते सोबीत मोतयांचे तयार केला आमकां देवान मोगान ते शाश्वत ते आमचे बिडार सर्वांचे येयात येयात तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. सुख शांती संतोष देव तुका दिता मोग मोवाळ मायपा सदा सर्वदा काकळुताची शाश्वीत सदांच ती बाळता कुरपेजर ताची सदां कालवाळता येयात येयात तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. बिरांत ना सर्गाराजार खंत दूख ना देवा मुखार लज तुका भोगची ना थंय सर्वा हुजीर पिडा शिडा येवची ना तुका वयल्या मळबार येयात येयात तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान येयात येयात तुमी विंचून काडल्यानो बोगा तुमी संतोष म्हज्या भुरग्यानो तयार केला तुमकां वर्त्या संतोषान अदीन दिला तुमच्या वर्ताच्या मोगान. म्हज्या बापाच्या घरांत जायतीं कुडां आसात. नातलीं जाल्यार हांव तुमकां पयलेंच सांगतो. हांव आतां वचून तुमकां एक जागो तयार करतां. हांव वचून तुमकां एक जागो तयार करतस हांव आसतलों थंय तुमी आसच्याक हांव फाटीं येवन तुमकां म्हजे सवें आपोवन व्हरतलों. जुआंवचो वांजेल 14वो अध्याय 2री आनी 3री वळ. साबार आसात कुडां बापाच्या घरा
सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीन सामका पावोंक आसा सगळींच्या घरा सजनाक आमी जियेवंक आसा देवाच्या घरा सबार आसात कुडा बापाच्या घरा सकटाक आसा जागो जेजूच्या घरा बेगीस आमकां पावूंक आसा सर्गीच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा संसार जिवीत शाश्वीत न्हय तरी संसार तुका कित्याक जाय संसार जिवीत शाश्वत नाही तरी संसार तुका कित्याक जाय सरकार दिरवी पुंजाय तेन्ना मेळटा तुका सरससाय सरकार दिरवी पुंजाय तेन्ना मेळटा तुका सरससाय साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीन सामका पावोंक आसा सर्गींच्या घरा सजनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा धन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचेर दिसतू लाय धन दिरवे नाका तुका देवाच्या राजाचे दिसतू लाय सकड वस्तू देव दिताना खंयच्यान तुका उणे जाय सकड वस्तू देव दिताना खंयच्यान तुका उणे जाय साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीन सामका पावोंक आसा सर्गींच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा आमचे स्मुळ्ळे काय ना देखून आमकांच आमी व्हरूंक जाय आमचेच मुळ्ळे काय ना देखून आमकां सामी व्हरूंक जाय बरे वायट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय बरे वायट आमचेच देखून तांचे मात्र लेख दिवंक जाय साबार आसात कुडा बापाच्या घरा सगळ्यांक आसा जागो जेजूच्या घरा वेगीन सामका पावोंक आसा सर्गींच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा ससनाक आमी जियोंक आसा देवाच्या घरा जेजू सिमांव पेद्रू लागीं विसारी लागलो सिमांव जुआंवच्या पुता हांचे प्रासर तूं म्हजो मोग करताय गे पेद्रून जाप दिली वय सोम्या हांव तुजो मोग करता म्हूण तूं जाणाय जेजून ताका सांगलें म्हज्या शेळ्यांक सरय जुआंवचो वांजेल 21 अध्याय 15वी वळ
तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुका हांव अर्गां दिता तुका हांव अर्गां दिता जेजू तुका हांव अर्गां दिता आतां आनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुजी हांव सेवा करता तुजी हांव सेवा करता जेजू तुजी हांव सेवा करता आतां आनी सदां तुज्या पांयां थळार रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सोरसोना तुज्या पांयां थळार रावतलो
हालेलुया हालेलुया. पयलो उपादेश एका आनी देवाक मान दी. हांव सरस्पो तुमचो देव, म्हजे भायर तुमकां आनी देव आसचे नात. मुर्ती घडोवंक नाकात, वा मळबार वा सकला प्रितुमेचेर वा प्रितुमेच्या पोंदल्यान उदकांनी आसात त्या कसल्याच वस्तूंच्यो मुर्ती खरी नाकात, आनी तांचे मुखार साश्टांगी पडोवन तांकां भुजा नाकात. कित्याक हांव सरस्पर मोसोर पावतलो देव, आनी म्हजो द्वेश करतल्या संबंदी बापाच्या गुन्यांवाक पावती इख्यास्त भुरग्यांक, नातवांक आनी पोंतोरांक चवथी तकले पर्यंत हांव लायतां. पूण म्हजो मोग करतल्यांक आनी म्हजी आज्ञा सांबाळतल्यांक 1000 तकल्यो पर्यंत माप नातलेली काकलो दाखयता. निर्गमन ग्रंथ 20 अध्याय 2 वळीतावन 9 वळ म्हणासर. मनशा देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. जाणा जा मनशा देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. उपदेश होतासो पयलो आनी व्हरतो, पाळतेल्यांक तो करता भागी आनी खावतो. संततेच्या संतते राखून व्हरता शाबीत, मोगान भरून काकूत करून दिता तुमकां जिवीत. जाणा जा मनशा देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. रचनाराक कोणी साम रचनांची पुजा करी, पडतलो शिराप तांचेर तिसरे पिळगे पर्या. बापायच्या त्या पातकांक शिक्षा लागता भुरग्यांक, केदींच तांकां लाभशिना शांती ह्या संवसारांत. जाणा जा मनशा देवा तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा, ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका, ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका.
केल्ल्या रूपण्यान देव बिडार करूंक येना ताणे केल्ल्या रस्मेन केदींच तो रावना आपल्या सारक्या सुरपायेच्या मनशांच्या त्या काळजात रावूंक येता देव तुजो पवित्र आत्म्या रूपान जाणा जा मनशा देवाक तुझ्या सर्गानी संसाराचो तो राजा ताचे शिवाय दुसरो ना देव तुका ताचे भायर दुसऱ्या देवाक तूं सोदी नाका. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकूंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर, सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर, जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची झर, जिविताची झर.